what is the target group for the vaccination? सो वॅक्सिनेशन बेसिकली 9 वर्साच्या भुरग्यांच्या 9 वर्सां जातकीर दिवंक शकता. चले आनी चलयो दोगांय जाणांनी हे वॅक्सीन पयलीं म्हणटाली फक्त चलयांक दिताली, आतां चले चलयो दोगांय जाणांक हे वॅक्सीन दिवंक शकता. As sir has said before, because it causes other cancers also. It is not only related to cervical cancer. It is also related to other types of oropharyngeal नाल्यार anal cancer. So म्हणून चले आनी चलयो दोगांय जाणांक हे वॅक्सीन दिवंक जाय. आनी जेन्ना 9 ते 15 वर्साची जी भुरगीं आसता तांकां 2 डोसेस दिवचे पडटा. जर आज एक दिलो 6 म्हयन्यांनी दुसरो डोस दिवपाचो आसता. आनी आफ्टर दॅट म्हणजे फ्रॉम 15 to 45 years of age 3 डोसेस दिता आमी. आज दिलो 1 ते 2 म्हयन्या भितर सेकंड डोस आनी थर्ड डोस इज एट 6 months अगेन. So this is the target. So anywhere from 9 to 45 years of age.